आमचे 8 वर्सां जालीं साकोडे पंचायतीचे मार्केट कॉम्प्लेक्साचे काम चलतालें. 8 वर्सां पयलीं पासून चलता. 8 वर्सांक आतां खंय तरी काम तडीक पावल्लें आनी केन्ना तरी 8 वर्सांचें रोखडेंच उद्घाटन जावपाचें आशिल्लें. पूण आज अशी एक घटना घडली की ते बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन जावच्या पयलींच वयलें छप्पर सकयल पडलें. आतां लोकांच्या मातसो मनान भंय निर्माण जाला की आतां हे बिल्डिंगेचें काम कसल्या दर्जाचें जालां, निकृश्ट दर्जाचें जालां काय कितें. आतां शॉपाक येतना सुद्दां आमकां मातसो भंय पडला, भाड्याक कोणी शॉपाक येतले तेन्ना ते हे सुद्दां गोश्टीचो विचार करतले. तेन्ना लोक आतां फाटीं फुडें विचार करता की भाड्याक आतां फुडें शॉपाक घेवपाची काय ना, असो एक लोकांच्या मनान भयभीत प्रश्न जाला. आज सगळ्याक एक डेव्हलपमेंट म्हणटा, पूण अशें निकृश्ट म्हणजे सामको थर्ड क्लास क्वॉलिटीचो एक डेव्हलपमेंट काय कितें हो, असो एक लोकांक मनाचेर प्रश्न पडला. लोक मातशे भयभीत जाल्या. कित्याक फाटीं आनीक असो रस्त्याचें प्रकरण पयलें 2 म्हयन्या भितर रस्तोच दिश्टी पडना जालो. अशे खुबशे अशे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन अश्यो कांयशे लोकांचे म्हणजे लोक भयभीत जावपा सारक्यो घटना घडल्या. तेन्ना ह्याचेर मातशें कोणी बारले तेजी चवकशी बी जावची अशी कॉन्ट्रॅक्टरान हय म्हणजे कामाची कॉन्ट्रॅक्टरान हाजे कामाचेर मातशें परत फूल ताची तयारी करची, ताणी वेवस्थीत तें काम करचें अशें लोकांची मागणी आसा हांगा खूब जाणांची. आनी अशें आयकपाक येलां की हो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा मेन कॉन्ट्रॅक्टर हो भारतीय जनता पार्टी सावड्डे मतदारसंघाचो अध्यक्ष आशिल्लो. तेन्ना आतां हे म्हणजे सगळे वटेन एक म्हणजे लोक भयभीत जाले की बाबा हे सगळे मिली भगत करून कशें काम करता काय कितें असो एक लोकांक मनान प्रश्न पडला. तेन्ना फुडल्या कामाचें सुद्दां वेवस्थीत सरकारान चवकशी करून हे मातशें जे कॉम्प्लेक्स आसा ताचें कितें उरलां तें काम आनी आतां जालां तें काम सारकें चवकशी करून मागीर ताचें उद्घाटन करचें अशें एक लोकांचें दिसता. हें जें काम जालां तें निश्काळीपणान जालां अशें बी म्हणपाचें आसा. अशें म्हणपाक आतां वावर मेळना. वावर म्हणजे असं म्हणपाक चान्स असो न्ही, म्हणजे दिश्टी पडटा तशें काम तशें दर्जाचें काम तशें जावंक ना म्हणून तें जाय तशें काम 8 वर्सां जालीं काम जाता रडत मरत तेन्ना ती कशें तरी हें काम आतां तेंच्यांनी कंप्लीट केलां. अजून ताचें काय इनॉग्रेशन जावना काय. सरकाराक पयलींच स्वप्न पडलें वयलें छप्पर पडपाचें म्हणून इनॉग्रेशन करूं ना म्हणून खबर ना. ओके, ते राती कोसळ्ळें नाल्यार दिसाची कोसळ्ळें कोणाक कितें जातालें. स्कूल जाता ते दैवसुयोग म्हणटा तो सदां आमकां देव राखता म्हणटा आमी. असो जाता देवाचेर कितलें म्हणजे चडूय देवाचेर भार घालून उपयोग ना न्ही. जे पळय कोण रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा त्या मनशांनी तितलेच काळजीपूर्वक ते काम करूं जाय. सगळेच देवाचेर कशें दुखोवं. आज आमकां देवान राखले, फुडें कशें राखतले. फुडें ही स्कूल आहा ते स्कुलाची भुरगीं खेळटा, ते सायडीक शॉप आसा ते शॉपांचेर वता. समृद्धी अर्बन म्हणून बँकाचे बिलां जाणटेली भरपाक वता, लायटीचे उदकाचे सगळे पयशांचो वेव्हार. थंय पडलें लोकांचेर पडली जाल्यार हाका जबाबदार कोण आशिल्लो. दिसाची कोसळ जाल्यार कोणाचेर पडटालें शुअर न्ही. पंचायतीचे लोक येता, स्कुलां आसा ते आनीक 2-3 थंय शॉपां आसा ते लोक भरपूर कळटा. ही बिल्डींग जी गेली आहा 2017 फावंडेशन घालून ते स्टार्ट जाल्लें. आनी जेन्ना हांव निवडून आयलो पळय ताजेर हांवें आवाज केलो पेपरांतल्यान. आनी नेमके 7 सरपंचांनी थंय केलें कितें अशी बातमी आमी लोकमतान बी प्रसिद्ध जाली. तेज्या नंतर तेजी हालचाली आनी तेजें काम जालें. पूण आयज म्हाका खुबश्या लोकां कडल्यान कळ्ळें आनी हांव पळोवनूय आयलां जे फॉल सिलींग फुडल्यान केल्लें छत तो कोसळ्ळा. ज्या अर्थान हें कोसळ्ळां त्या अर्थान म्हाका दिसता बाकीच्या कामूय असलेच जालां हेज्यो खबरी. आनी तांकां असो भंय ना कोणाचो सरकाराचो जावं कायद्याचो. कारण ते स्वताक आमी म्हणटा गव्हर्मेंट आपलो आनी बेजबाबदारपणान काम केलां. आयज आमचो गोंयचो CM जो आसा प्रमोद सावंत तो कांय गजाली कडेन म्हाका तेजे खूब निर्णय बरे दिसता आनी कडक रावता तो. आनी हे गजाली कडेन आतां ते कोणाच्या तकलेर पडला जाल्यार ते मनीस मरतले, जिवीतहानी जातलेली. हे गजालीक प्रमोद सावंत जो आमचो चीफ मिनिस्टर आहा तो भाजपाचो जालो आनी कोणाचो सोयरो जालो म्हणून सोडचो ना. आनी म्हाजे ताजे कडेन मागणें आसा
की हेजी कडक तपासणी जावची आनी 8 वर्सां बिल्डींग बांदपाक कित्याक जाली, कित्याक लागली आनी बाबा हेजी चवकशी कित्याक जावची ना. आतां बारीक सारीक सगळ्यो गजालीची तेजी चवकशी करून तेजी कारवाय जावपाक जाय. फुडल्यान तितलो तांबडो पेंट बरो चकचकीत दिसता, पूण म्हाका तेजी गॅरंटी ना 5 वर्सां ती बिल्डींग उरत म्हणून. हे कोणीय जावं, BJPचे जावं, काँग्रेसीचे जावं, आपाचे जावं, खंयचे पार्टी जावं, हें न पळयता तो कॉन्ट्रॅक्टराची बाबा दर्जो कामाचो तेजें बाबा सारकें आसा काय ना हें पळोवनूच तेजो विचार करचो पडटलो. नाल्यार हेंकां जशें तांदळान जे फातर आहा ते काडून उडयता तशें कडक काडून उडोवचें पडटलें. हांव अशें म्हणटा की आयज कोण बरें वायट जावन मरना, मेलो जाल्यार ताचो जीव दिवचो मेळचो नासलो आनी तो मनीस जितो जावचो नासलो आनी कंपन्सेशन दिवन तें कांय जायना. तेन्ना अशे जे BJPचे म्हणून कार्यकर्ते जे म्हणून नाचता आनी काम करता पळय, BJPचें नांव घाण करता, हेका प्रमोद सावंत आमचो सोडचो ना अशें म्हजें मत आहा. हें आसलो झाडां वाडपाचो कार्यक्रम आसलो तेन्ना GTD आमचो चॅरमॅन आमदार बाब गणेश गांवकारानूय हेजेर उलोवप जाल्लें आमचें की बाबा आजून कित्याक जायना अशें म्हणून. पूण तेजेर मागीर त्या इंजिनियरान उलोवप केल्लें तेजे कडेन, कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन, आनी करता म्हणून सांगा तो. पूण हें अशें जालां, तूं दिता हांव खाता असल्यो खबरी लांबडेर पडोन ही सगळी बेजबाबदारपणां जाल्या आनी बिल्डिंगे विशीं म्हाका शंका आसा. फाल्यां दुकानां दिली जाल्यार तो वयल्यान कितें कोसळत आनी कोणी मरत म्हणून भंय आसा. तेका लागून राज्याचो गृहमंत्री, मुख्यमंत्री आनी PWD खातें सांबाळपी आमचो प्रमोद सावंत बरे भशेन सरकार चलयता ते हेजेर तेणी कडक लक्ष दिवचें आनी सोयऱ्यापण आनी कितें आपलो कार्यकर्तो हें न पळयता निपक्षपाती चवकशी करून तुजी कारवाय करची अशें म्हाजें. आतां तो खंय राजकीय पक्षाचो खंयचो तरी कार्यकर्तो आसा आनी गटाध्यक्ष बी आसलो अशें आयकोपाक येता. हें काय म्हाजे कडेन काय सारकें हें ना. पूण अशें जर असलें जाय, अशें जर सोडलें जाय जाल्यार सगळे कॉन्ट्रॅक्टर अशें जाय जाल्यार फुडें भविश्यांत हें आमकां घातक ठरतलें. तेन्ना सरकारान हेजेर योग्य ती कारवाय करची. नमस्कार. सांकवाड्या जी पंचायत बिल्डींग बांदलेली आसली नवीनच आनी जवळ जवळ तिची फावंडेशन एक 2 वर्सां पयलीं घातलें. 2-3 वर्सां पयलीं जेन्ना दिपक पावसकर जेन्ना आमदार आसलो तेन्ना तेजें फावंडेशन घातलेलें आसलें ते बिल्डिंगेचें. आनी ते बिल्डिंगेचे आज जे शेत आसलेले वयले जे बिल्डींग बांदता ते उद्घाटन सुद्दां जावना. आनी तें उद्घाटन जावचे पयलीं सायडीन जे शेत उबी केल्लें जेन्ना म्हणल्यार तो ते कोसळलेले आसा आनी पडलेले आसा रातचे पावसान. आनी दुसरी म्हणल्यार ही जी बिल्डींग बांदता तो एक भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो आसा आनी तेणे ते कॉन्ट्रॅक्ट घेवन ती बिल्डींग घेतलेली आसा. आनी हे बिल्डींग आजून मरेन लोकार्पण जावना. लोकार्पण जावपाचे प्रतीक्षेत आसा. फक्त तेका लायट आनी नळाची ही सोय करून आसलेली ती सगळी जातकीर बिल्डींग चालू जातली. पूण टोटल बिल्डींग हांगा बांदून रेडी जाल्लें आहा अशें तेजे कॉन्ट्रॅक्टराच्या मनशान आमकां हेजे पयलीं सांगलें आसा. आनी आज ती कोसळ्ळ्या कारणान लोकांक भितर एक उलट सुलट चर्चा चालू जाल्ली आसा की हे नवीनूच बिल्डींग बांदल्या लोकार्पण जावना आनी कोसळ्ळ्या कशी अशें आसा. हेजेर बारकायेन तपास करचो आनी जे कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान ते परत काम सगळें करून घेवचें अशेंय लोक उलयता. गोमंतक टीव्ही खातीर सांकवाडेच्यान एकनाथ केडेकर.